मोगाचे न्हू सादेकाडाच्या 7व्या आयतारांत आमी भितर सरल्यांत आनी हो 7वो आयतवार आमकां विशय दिता तो म्हणल्यार आमी दर एकली मोगाची कोरणी देवा सोबे आनी मनशा सोबे दाखोवंक आमकां हो विशय उलो मारता। आयच्या पयल्या वाचपान आमकां दाविदा उदेशी कळून येता कोण परी देवाच्या मोगा उदेशी तो आपल्या भावाक आनी भयण्याक आपले बोगसणे फावो करता। ही जावन आसा ताच्या बोगसण्याची मोगाची कोरणी। आयच्या दिसाक दुसऱ्या वाचपान आमकां कळीत केल्लें आसा आमी आदल्या काळान जो आदाम आसलेलो ते परी संवसारी मनशां जावंक न्हय पूण आमची नवो आदाम जाताना आमी ओत्मीक वाडाय करून असली मनशां जावंक आमकां उलो मारलो आसा। आनी आयच्या दिसाक शुभ वर्तमान आमकां मोगाची कुतुबां कोरणी मनशा सोबे आनी देवा सोबे दाखोवंक आमकां उलो मारता। जाल्यार ही ल्हानशी गोत तुमच्या कानार सादयतना आयचो विशय फुडें व्हरूंक आमच्या जिवितान आमकां आदार दिवतली। एक दादलो आपले पत्नीक खूब मोग करी ताचे सोबे आपली बायल नासतना आपलें जिवीत सारूंक जायनासलेलें आनी इतलो तिजो मोग करी केन्ना खंयसरूय ती गेली जाल्यार ताका खूब हुस्को जातालो। पूण एका दिसा कशें जालें ती आपल्या घरा गेली आनी देखूनच ह्या दादल्याक आपल्या जिवितान रातचो खूब हुस्को जालो पूण ताका इतलो हुस्को जालो आनी तो इतलो आपले बायलेचो मोग करी ताणें चिंतलें ताका रातची न्हीद पडना म्हणटच आपूण आपल्या पत्नीक वचून तेच्या मायच्या घरा मेळटलो। आनी देखूनच भाव भयणीदो रातचो इतलो पावस झोडटालो तेन्ना हो घरांतलो भायर सरून गेलो आनी जेन्ना घरांतलो भायर सरून वेताना आपल्या पत्नीक मेळूंक अवचितूच थंयसरूय बुत्ती आयलेली उदक एका तोड्यान भरलेलें पूण ह्या दादल्यानूय एक लाकूड कशें ताका मेळ्ळें लाकडाचेर रावलो आनी पलतडी गेलो। मागीर जेन्ना आपल्या पत्नीच्या घरांत पावलोलो तेन्ना तांची सगळीं जनेलां दारां बंद आसलेलीं आनी तेन्नाच वयर ताणें एक राजू पडयलो राजवाक दवरलो आनी आपल्या पत्नीन जी न्हिदताली थंयसर त्या बेडरुमांत तो पावलो आनी जेन्ना तिका जाप केलेली जनेलान सावन तेन्ना ह्या पत्नीन ताचे सोबे विचारलें इतली राती मोदी राती तूं हांगा कसो पावलो इतलो पावस झोडटा इतलो काळोख आसा तूं पावलो कसो। आनी तेन्नाच हो दादलो सांगूंक लागलो थोड्यांक जेन्ना बुत्ती आयलेली तेन्ना हांवें एक लाकूड धरलें आनी हांव पलतडी आयलो आनी जेन्ना हांगा भितर येताना एक राजू म्हाका मेळ्ळो राजवाक धरून हांगासर पावलो आनी तेन्नाच ह्यो तरेन भाव भयणीदो चिंतलें आनी पडलें जो राजू आसलेलो तो राजू नासलेलो पूण एक लांब व्हड सोरोप आसलेलो ताका धरून तो देंवलो आनी जें लाकूड तो तोड्यांतल्यान पलतडी गेलोलो तें लाकूड नासलेलें पूण तें एक मोडें आसलेलें त्या मोड्याचेर तो बसून पलतडी आयलोलो पूण हे सगल्या मोगाची कोरणी कोत्ताना मोगाचेर शितीत दवरताना तो सगळेंच तो विसरलोलो पूण वस्तोरीकूय समजलें वस्तोरेन एकूच म्हणलें जो मोग तूं म्हजे सोबे कोत्ता तसलोच मोग तुवें कोडे देवा सोबे केलेलें जाल्यार तूं कोडे तुज्या जिवितान सांत जाता आसलेलो। पळय म्हज्या भाव भयणीदो आज जो विशय आसा तो मोगाचेर आदारलेलो आसा देखूनच आयच्या दिसाक आमकां दोन मोगाच्यो कोरण्यो आमच्या जिवितान करूंक सांगलेल्यो आसात। आमी घडये हे संवसाराचो खूब मोग करतात पूण आयच्या दिसाक आमच्या जिविताची बदलणी आनी नवसरी जातली जाल्यार पयली वस्त भाव भयणीदो आमचो मोग आमी देवा सोबे दाखोवंक आमकां आयचो विशय उलो मारता। जेन्ना मोग आमी देवाचो कोत्तात तेन्नाच दाविदा भाशेन आमी बोगसणे बऱ्यो कोरण्यो दुसऱ्या सोबे मनशा सोबे आमी दाखोवंक पावतली। ही आमची पयली गोत आमच्या विशयान आमकां फावो जाता। जाल्यार मागुया जो मोग आमी आमचे सोबे दाखयतात तो मोग आमी देवा सोबे आनी मनशा सोबे दाखोवंक आमकां ही कृपा मागुया। आयच्या दिसाक दुसरी वस्त ती म्हणल्यार मोगा उद्देशी आमकां सांगलेली आसा
आज भाव भयणीनो, जो मोग आमी आमच्या धोडवांचो आमच्या गिरेस्तकायेचो जो आमी कोत्तात तसलोच मोग घडये आमी देवा सोबे केलो जाल्यार आमची ओतमीक वाडय जातली, आमच्या जिविताची बदलणी आनी नवसणी जातली. जाल्यार मागुया दुसरी वस्त आमकां. आमी सदांच घडये आमचोच मोग करूंक सोदतात, आमचोच फायदो आमी पळयतात, पूण आमी घडये देवाचो मोग केलो जाल्यार, खरो मोग आमी कोत्तात जाल्यार आमच्या जिविताची बदलणी आनी नवसणी आनी ओतमीक वाडय जातली. जाल्यार मागुया ह्यो दोन वस्तू जे परी घडणेंत आमी आयकला ते प्रमाणे ह्या दादल्यान ह्या वस्तुरेचो खूब मोग केलो. तेच परी आमच्या जिवितान घडये आमी संवसाराचो मोग कोत्तात, तोच मोग आमच्या देवा सोबे आनी मनशां सोबे आनी आमचे सोबे करूंक आमकां धीर आनी बोल ह्या आयताराक मागुया.